नमस्कार. पणजे दूरदर्शन केंद्राच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. आतां पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांकां मॉरिशसांत राजकीय शिष्टाचारा प्रमाण उर्बे भरीत येवकार. भारतीय समुदाया वांगडा प्रधानमंत्र्यांची भेट. केंद्रीय घरमंत्री नित्यानंद राय हांणी लोकसभेत विदेशी स्थलांतर विधेयक केले सादर. विधेयकाक विरोध करून विरोधकांनी फाटी घेवपाची केली मागणी. आगामी अदमासपत्रकीय अधिवेशनाच्या फाटभुंयेर मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी वडील अधिकाऱ्यां वांगडा अर्थीक परिस्थितीचो घेतलो नियाळ. लाभार्थ्यांक थकबाकी बेगोबेग दिवपाची केली सुचोवणी. पर्ये मतदारसंघातल्या वेगवेगळ्या उदरगतीच्या कार्यावळींत आमदार देविया राणे हांच्या हस्तुकी जाली सुरवात. थळावे लोकप्रतिनिधी आशिल्ले हाजीर. आणि आयसीसी क्रिकेट परिशदेंत टीम ऑफ टुर्नामेंटची केली घोषणा. विराट कोहली सयत 6 भारतीय खेळगड्यांचो आस्पाव. आणि आता खबरो विस्तारान. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिसांच्या मॉरिशस भेटेर आसात. आयज मॉरिशसांत पारंपारीक राजकीय शिष्टाचारा प्रमाण तांकां येवकार दिलो. विमानतळाचेर देवतकीच भारतीय समुदायाच्या बायलांनी गीत सादर करून प्रधानमंत्री मोदी हांकां उर्बे भरीत येवकार दिलो. मॉरिशस सरकारच्या वतीन प्रधानमंत्र्यांक मानवंदना लेगीत दिली. ही आसात ताची कांय खिणचित्रां. यात्रा जो है मॉरिशस के लिए और भारत के लिए दोनों के लिए सुखद रहे। और इससे पहले आए थे मोदी जी, तब भी हम गए थे स्वागत करने। आज भी हमको मौका मिला और खास करके मोदी जी से। वैसे तो हम गुजरात से हैं और यहाँ गुजरात में एक गुजराती आए तो हमको तो जो और ज्यादा उत्साह आता है, तो हम बहुत खुश है। हमने मोदी जी को बहुत करीब से देखा। हम गुजराती है, मोदी जी भी गुजराती है, तो उसने हमसे गुजराती में भी बात की तो हमें बहुत अच्छा लगा। ही इज लाइक माई रोल मॉडल. आई रियली feel like he motivates me in my life. बड़ा ही अच्छा अनुभव था. He is really like his personality is very charming and it was really inspiring to watch him. हम लोग बहुत एक्साइटेड थे और मोदी जी को देख के हम लोग बहुत खुश हुए. We are blessed. We are here in Mauritius and seeing live श्री नरेंद्र मोदी. We are so blessed. बहुत अच्छा लगा सर यहाँ आए, हम उनको देखे, मिले. सर ने हमसे हाथ भी मिलाया. बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है और प्राउड फील होता है हमारे सर को और हमारे देश को लेकर के. वचूयात फुडल्या खबरेकडेन. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू आयज पंजाब भेटेर आसात. पंजाबातल्या भटिंडा विश्वविद्यालयाच्या 10व्या पदवीदान सुवाळ्याक राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू खासा सोयऱ्यो म्हूण हाजीर आशिल्ल्यो. पंजाबातले केंद्रीय विश्वविद्यालय फकत भारतात न्हय जाल्यार विदेशातल्या वेगवेगळ्या संस्कृतायेचो संगम आसा अशें तांणी ह्या वेळार उलयतना सांगलें. ह्या विश्वविद्यालयात विद्यार्थी आनी शिक्षक हांच्या मदीं भारताची विविधताय दिश्टी पडटा अशेंय तांणी म्हळें. अशी संस्थानां म्हळ्यार आमच्या देशाची जिवंत आणि समृद्ध संस्कृती हांचे प्रतिनिधित्व आसा अशेंय तांणी सांगलें. इस विश्वविद्यालय में सबसे बड़ी संख्या केरल के विद्यार्थियों की है तथा लगभग अन्य सभी राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्र में के विद्यार्थियों यहाँ शिक्षारत है. यहाँ के अध्यापक समुदाय में भी भारत की विविधता झलकती है. ये अखिल भारतीय प्रतिनिधित्व आपके संस्थान की सराहनीय विशेषता है. इस विश्वविद्यालय में छात्रों और छात्राओं की संख्या लगभग बराबर है. मुझे बताया गया है कि अनेक अन्य देशों के विद्यार्थियों भी यहाँ शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं. ऐसे संस्थान हमारे देश की जीवंत और समृद्ध संस्कृति है, प्रतिनिधि संस्थान है. मैं आशा करती हूँ कि भटिंडा विश्वविद्यालय परिवार के सभी सदस्यों भारत की विविधता, एकता और उत्कृष्टता के प्रभावशाली उदाहरण प्रस्तुत करते रहेंगे.
संसदेच्या अदमासपत्रकीय अधिवेशनाचो आयचो दुसरो दीस केंद्रीय घर राज्यमंत्री नित्यानंद राय हांणी विदेशी स्थलांतर आणि परकीय व्यक्ती संबंधित विधेयक 2025 आयज लोकसभेत सादर केले। हे विधेयक म्हळ्यार भारताच्या सार्वभौम आणि सुरक्षे खातीर खूप महत्वाचे आसा असो दावो मंत्री नित्यानंद राय हांणी ह्या वेळार केलो। मैं माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी की ओर से प्रस्ताव करता हूं कि भारत में प्रवेश करने वाले और उससे निकास करने वाले व्यक्तियों की बाबत पासपोर्ट या अन्य यात्रा दस्तावेजों की अपेक्षा का उपबंध करने के लिए केंद्रीय सरकार को कतिपय शक्तियां प्रदान करने और वीजा तथा रजिस्ट्रीकरण की अपेक्षा सहित विदेशियों से संबंधित मामलों को भी नियमित करने के लिए तथा उनसे संसक्त या उनसे अनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुनः स्थापित करने की अनुमति दी जाए। या वेळार काँग्रेसचे खासदार मनीष तिवारी हांणी या विधेयकाक विरोध करून ते फाटी घेवपाची मागणी केली। तृणमूल काँग्रेस वांगड्यांनी लेगीत विधेयकातल्या तरतुदीचेर हरकती घेवन हे विधेयक संसदेच्या जोड समितीकडेन धाडचे अशी मागणी केली। प्रधानमंत्री आवास योजनेचो चौथो पावणो सुरू जाता तो 2011च्या जनगणनेच्या आधाराचेर सुरू करतले अशें केंद्रीय शेती मंत्री शिवराज सिंग चौहान हांणी या वेळार सांगले। मतदार वळेरेंतलो कथित फेरफार आणि लोकसभा मतदारसंघ फेररचनेच्या मुद्द्यावेल्यान काँग्रेस आणि द्रमुक सयत हेर विरोधी पक्षांनी केल्ल्या बोवाळाक लागून राज्यसभेचे कामकाज आयज दनपारां 12 वरां उपरांत 20 मिनटां खातीर तहकूब करचे पडले। सकाळी कामकाजाक सुरवात जातकीच काँग्रेस, द्रमुक, आप, बिजू जनता दल या पक्षासयत हेर विरोधी वांगड्याकडल्यान नेम 267 खाला वट्ट 21 लक्षवेधी सुचोवण्यो सभाघरात सादर जाल्यो। मात त्यो भायर मारिल्ल्या कारणान विरोधी वांगड्यांनी घोषणा दीत कामकाज आडोवन धरपाचो यत्न केलो। द्रमुक कडल्यान कांय वांगड्यांनी सभापतीच्या आसना लागीं बसून घोषणाबाजी सुरू केली। उपसभापती हरिवंश हांणी समजोवपाचो यत्न केलो, मात विरोधी पक्षाचो बोवाळ सुरूच उरिल्ल्यान सभापतींनी कामकाज कांय वेळा खातीर तहकूब केलें। नवीन आणि नवीनतम उर्जा वाठारांत देशात बरें काम जालां अशी माहिती केंद्रीय उर्जा मंत्री प्रल्हाद जोशी हांणी आयज लोकसभेत दिली। प्रश्न उत्तराच्या वरांत विचारिल्ल्या प्रस्नाचेर तांणी जाप दितना आपल्या खात्याच्या वेगवेगळ्या येवजण्यांची माहिती दिली। Solar energy is concerned, renewable energy is concerned, the first time budget is more than budget allocation is 13,1151.43 crores. Out of that, 443.02 crore has been allocated to NE. Apart from that, either in PM Surya Ghar or in PM Kusum, whatever the subsidy we are giving, support we are giving for the installation of rooftop solar PM मुफ्त घर, सूर्य घर, मुफ्त बिजली योजना, इसमें भी हम नॉर्थ ईस्ट में 10% एडिशनल दे रहे हैं। The installation and the implementation is ongoing. In 2014, the solar generation was just 2 gigawatt, and today, just 3-4 days back, I am very happy to announce we have crossed 100 gigawatt of solar installed capacity. सभाघराच्या कामकाजात आडमेळी हाडपाच्या विरोधकांच्या वागणुकीचेर केंद्रीय मंत्री JP नड्डा हांणी राज्यसभेत टिका केली। अदमासपत्रकाचेर उलोवपाक आमी सदांच तयार आसा, पूण सभाघराचे नेम पाळून विरोधी पक्षाच्या वांगड्यांनी सभाघराचें काम बऱ्या रितीन चलचें हाचे खातीर करपाची तांणी मागणी केली। लीडर ऑफ द ऑपोजिशन जो इतने तजुर्बेकार लंबे समय तक अभी जो उन्होंने भाषा का उपयोग किया और चेयर पर एक्सप्रेशन किया है, यह अति निंदनीय है, अति निंदनीय है। दिस इज कंडेमनेबल, दिस इज टू बी कंडेम्ड बाय वन एंड ऑल, इंक्लूडिंग द LOP। ही शुड कंडेम एंड ही शुड अपोलोजाइज। जो शब्द का उपयोग किया है चेयर के प्रति, जो द वर्ड एंड द लैंग्वेज यूज्ड अगेंस्ट द चेयर, इट इज अनपार्डनेबल। वो
अस्वीकार्य है और वो माफी योग्य नहीं है। फिर भी एलओपी को माफी मांगनी चाहिए और बताना चाहिए, अपने शब्दों को वापस लेना चाहिए, नहीं तो उसको एक्सपंज करना चाहिए। आणि खबरापत्रांत घेऊया आता एक लहानसोच विसव। देखिए अयोध्या में श्री रामलला मंदिर से नित्य आरती का सजीव प्रसारण प्रतिदिन प्रातः 6 बजे डीडी नेशनल पर। बॉलीवुड या हॉलीवुड, बीते दिनों की याद, इस हफ्ते बॉक्स ऑफिस का हाल, ओटीटी पर है किसकी धूम, थर्सडे मॉर्निंग है मनोरंजन से भरपूर। डीडी मॉर्निंग शो सोमवार से शुक्रवार सुबह 8 बजे दूरदर्शन पर। विसवा उपरांत येवकार पळोवया मुखावेल्यो खबरो। दयानंद सामाजिक सुरक्षा, लाडली लक्ष्मी, घर आधार, कलाकार पेन्शन यासारख्या येवजण्यांची प्रलंबित थकबाकी बेगोबेग चालीक लावची अशी सुचोवणी मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी संबंधित अधिकाऱ्यांक केल्या। 24 मार्च सावन सुरू जावपी अदमासपत्रकी अधिवेशनाच्या फाटभुंयेर तांणी सोमारा मंत्रालयात संबंधित अधिकाऱ्यांची बसका घेवन अर्थीक परिस्थितीचो नियाळ घेतलो। ह्या बसकेक मुखेल सचिव, हेर खात्यांचे सचिव, जिल्लोधिकारी तशेंच विभाग मुखेली हाजीर आशिल्ले। कर्करोग, मधुमेह, हृदयरोग आणि मूत्रपिंड दुयेसां हांच्या विशयी असंसर्गजन्य दुयेसां खातीर 1 लाख लोकांची तपासणी करतले अशी मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी माहिती दिल्या। व्यापक अभ्यासा खातीर गोंय सरकाराची टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल आणि ऑक्सफर्ड विद्यापीठाकडे कबलात जाल्या अशेंय तांणी स्पश्ट केलें। This study will help us in understand the health trends specific to Goa's population and enable us to develop the targeted healthcare intervention. These initiatives will bring the multiple benefits to the Goa and serve the model for the public health research in India. Some of the key outcomes: public health impact. By studying the prevalence and determinants of the non-communicable disease, we can introduce the preventive healthcare strategies to improve the overall well-being of our citizens. The partnering with the Oxford University and Tata Memorial Hospital, they strengthen our research credibility and open the door for the advanced medical studies in Goa. With Tata Memorial Hospital and Oxford University as a key collaboration, Goa is now at the forefront of the public health research in India. This study will not only impact Goa, but set a precedent for the similar research across the nation. 70 तालुक्यासयत उत्तर गोंयच्यान राना हक्क दावेदारांचे प्रलंबित दावे बेगोबेग निकालात काडचे अश्यो सुचोवण्यो मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी दिल्यात। 70 तालुक्यातल्या वन हक्क दावेदार प्रतिनिधींच्या एका शिष्टमंडळान मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांची भेट घेतली। ह्या वेळार तांच्यांनी आपल्या मागण्यांकडे मुखेलमंत्र्यांचें लक्ष वेधलें। दावेदारांचे प्रश्न बेगोबेग सुटावे करून संबंधितांक जमीन हक्क सनदो दिवपाची प्रक्रिया चालीक लावपाचे निर्देश मुखेलमंत्र्यांनी ह्या वेळार अधिकाऱ्यांक दिले। गोंयच्या राजकीय आरक्षणाचे विधेयक चालू संसदीय अधिवेशनात मांडून ताका मान्यताय घेवची अशी मागणी उटा संघटनेचे अध्यक्ष प्रकाश वेळीप हांणी केल्या। पणजेत घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेंत ते उलयताले। या पत्रकार परिशदेक भालचंद्र उजगांवकर, रामदास पर्वतकर, दया गांवकर आणि हेर पदाधिकारी हाजीर आशिल्ले। केंद्र सरकारान 2024 वर्साच्या ऑगस्ट म्हयन्यात संसदेत गोंयच्या राजकीय आरक्षणाचे विधेयक मांडिल्ले, मात ते कांय कारणां खातीर संमत जावंक ना। चालू अधिवेशनात ताका मान्यताय दिवची अशी मागणी वेळीप हांणी ह्या वेळार केली। ऑगस्ट 2024 ह्या पार्लमेंटान एसटीचे गोंया खातीर रिजर्वेशन जाल्लें गांवकार बिल इंट्रोड्यूस जालें, पण त्या वेळार ते इंट्रोड्यूस जावन ताची चर्चा मात नोव्हेंबर म्हयन्यात जे फाटली अधिवेशन आसलें
ह्या अधिवेशनाक सुद्धा 12 इतले आमचे MP आसात, गोंयचे आसात, अन्य राज्यांतले आसात. त्या 12 खासदारांनी सुद्धा हेजेर चर्चा जाली आणि पासिंग स्टेजीचेर ते बिल पास जावपाक शकलो खबर आसा कारणान पार्लमेंट एडजर्न जालें. कालच्यान परत एकदां पार्लमेंट सुरू जाल्लें आसा. आमचे फुडार संघटनेचे पदाधिकारी तमाम गोंयच्या ST 12% ST लोकांनी आसा की हे जे आज पार्लमेंटाचें सेशन चालू आसा ह्या सेशनाक हे जे पेंडींग बिल आसा ते पास जावचे आणि पास जावच्या बरोबर फुडली कारवाई सुद्धा ताबडतोब जावची ही मागणी आसा. राज्यातली फेरीबोट सेवा सुरळीत जावची या खातीर सरकारान रोरो सेवा सुरू करतले अशें न्हंय येरादारी मंत्री सुभाष फळदेसाय हांणी सांगलां. ह्या सेवे खातीर 2 फेरीबोटी पुराय जाल्यात आनी बेगीनच त्यो कार्यान्वीत करतले अशें फळदेसाय हांणी मुखार सांगलें. रोरो फेरीज आमी 2 हाडटात, ताची ऑर्डरी गेल्ली आसा आनी ताचें मॅन्युफॅक्चरींग ऑफ रोरो आमी ते गोंयानच एक आमच्या गोंयचो कॉन्ट्रॅक्टर तो करता अँड ही हॅज बिल्ड दी रोरो फेरीज आनी ह्यो रोखड्योच आमी सर्वीस घालतले. आतां पर्यंत आमचे जे रोरो फेरीजाक बाकी इन्फ्रास्ट्रक्चर लागता तो मातसो कळाव जाल्लो आसा, पूण काम जोरान चालू आसा. इनिशियली ते डिले जाले फॉर वॉन्ट ऑफ प्लेस, कांय डिस्प्यूट्स आशिल्लीं ती सगळी रिजॉल्व जावन आतां आमच्या दोनी सायडींनी रोरो फेरीक इन्फ्रास्ट्रक्चर म्हणजे त्यो बोर्ड जावपाक वचपाक हें सगळें जाल्लें आसा. सो विदीन 2 months आमी रोरो फेरीची सर्वीस सुरू करतले. रॅम्प्स जाय पडटा ताका कळ्ळें न्ही, ते धक्के जाय ते करतले कळ्ळें न्ही, आनी ते करपाक मातसो उशीर लागतलो म्हणून ती 2 म्हयन्या भितर पूण जातलें सगळें काम. सादारण ती 12 ते 15 व्हेकल्स वचपाक शकतात आनी ती एका सायडीन आयली दुसरे सायडीन वचपाचें कळ्ळें न्ही. फर्स्ट इन फर्स्ट गो दुसऱ्या वटच्यान आनी ताका टर्न मारपाचें हें कांय ना. सो स्ट्रेट लागले त्या बरोबर 2 मिनटां भितर भरली, 5 मिनटां भितर त्या सायडीन पावली, 2 मिनटांनी एम्प्टी जाली. पर्ये मतदारसंघात पिसुर्ले पंचायत वाठारात थळावे आमदार आणि राणा उदरगत महामंडळाचे अध्यक्ष देविया राणे यांच्या हस्तुकी वेगवेगळ्या कामांची सुरुवात झाली. तातूंत रस्ते उदरगत आणि हेर येवजण्यांचो आस्पाव आसा. रस्त्याच्या डांबरीकरणाच्या कामाक लेगीत तांच्या हस्तुकी सुरुवात झाली. ह्या वेळार जिल्हा वाडकर, सरपंच देवानंद परब, उपसरपंच सुवर्णा शेलकर, पंच वांगडी आणि बांधकाम खात्याचे अधिकारी लेगीत ह्या वेळार हाजीर आशिल्ले. उदरगतीच्या कामाविषयी आमदार देविया राणे हांणी ग्रामस्थांक माहिती दिली. आज आम्ही आमच्या पिसुर्ले पंचायतीन वेगळे कामाचे आज शुभारंभ केल्ले आसा. नाल्ल फोडून पयलीं म्हणटा ते सकाळी आमी रस्त्याचे हॉट मिक्सिंग 2.85 crores एस्टिमेटान जे पेंडींग इंटरनल रोड्स पिसुर्लेचे उरिल्ले ताजे आज नाल्ल फोडून शुभारंभ केल्ले आसा. थंय मागीर आंगणवाडी जी प्रत्येक गांवांनी ज्यो आमच्यो आंगणवाडी आसा त्यो आमी हातान घेतिल्ल्यो आसा. म्हणटकच ती बी आंगणवाडीचे आमी नाल्ल फोडून ताजे फूल रिपेर वर्क घेतिल्लें आसा. आनी आतां आमी पिसुर्ले हांगा पळयता तुमी ह्या तलाटी ब्लॉकाची स्थिती ती आतां बेगींतल्या बेगीन ही तलाटीचो जो ब्लॉक आसा इतले तेंप आतां आमचे तलाटी हांगा अशे ह्या स्थितीन बसताले, पण आतां रोखडेच हे फूल तलाटी ऑफिसाचे फूल रिपेर रेनोवेशन जावपाचें आसा. फूल नवो ब्लॉक आमी आमच्या पंचायती खातीर दितले. पणजी शाराक स्मार्ट सिटी करपा खातीर इमॅजिन पणजी स्मार्ट सिटी डेव्हलपमेंट लिमिटेड ह्या कंपनीन 1051 कोटी रुपये खर्चाचे 51 प्रकल्प हातात घेतले आणि तातूंतले 849 कोटी रुपयांचे 42 प्रकल्प पुराय जाल्यात अशी माहिती राज्यसभेत केंद्रीय घर निर्माण आणि नगर व्यवहार राज्यमंत्री टोकन साहू हांणी दिल्या. खासदार सदानंद शेट तानावडे हांणी विचारिल्ल्या लेखी प्रस्नाक तांणी ही जाप दिल्या. 202 कोटी रुपया खर्चाच्या 9 प्रकल्पांचे काम सध्या सुरू आसा. राज्य सरकारच्या विनवणेवेल्यान स्मार्ट सिटी मिशनाची मुजत 31 मार्च मेरेन वाडयल्या अशें सरकारान जापेत स्पश्ट केलां. IPL ही भारतातली एक व्हड क्रिकेट सर्त आसा. ह्या सर्तींतल्या खेळाचेर संवसारांतल्या ल्हान भुरग्यांसावन ते जाणट्या मेरेन सगळ्यांचे लक्ष आसता. तेन्ना अशा जाग्यार सोरो आणि तंबाखूजन्य पदार्थाच्यो जायराती जावच्यो ना हाचे कडेन भारतीय क्रिकेट संघटनेन लक्ष दिवचें अशें केंद्रीय भलायकी आनी घराबो मंत्रालयान मागलां.
हे संबंधीचे पुराय माहितीचे पत्र भलायकी सेवा महानिदेशकांनी BCCIचे मुखेली रॉजर बिन्नी हांका धाडला। पणजेतल्या क्रूज टर्मिनल लागसार आयोजित केल्ल्या आध्यात्मिक महोत्सवात मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी वांटो घेतिल्लो। आध्यात्मिक महोत्सवान गोंयांक दक्षिण काशी म्हूण मुखार हाडपा खातीर तशेंच भारतांतले एक आध्यात्मिक केंद्र म्हूण फामाद जावचे हे खातीर हो महोत्सव महत्वाचो आसा अशें ह्या वेळार मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी म्हळें। तपोभूमीचे मुखेली स्वामी ब्रह्मेशानंदाचार्य, स्वामी जितेनानंद सरस्वती, महंत बाबा हटयोगी, डॉक्टर भूपेंद्र गिरी, शंकर तिलकानंद स्वामी, पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हांच्या सयत हेर मानेस्त ह्या वेळार हाजीर आशिल्ले। मानेस्तांच्या हस्तुकी दर्याचे पूजन ह्या वेळार जालें। सोलर फेरीबोटीचो आकार उणो आशिल्ल्या कारणान त्यो प्रवाशी येरादारी खातीर फायदेशीर थारच्यो ना अशें स्पश्ट मत न्हंय येरादारी मंत्री सुभाष फळदेसाय हांणी उक्तायलां। पर्यटनाच्या नदरेन सोलर फेरीबोट वापरात सरकार यत्न करता अशें मंत्री फळदेसाय हांणी म्हळां। खबराकारांनी विचारिल्ल्या प्रस्नांक ते जाप दिताले। सोलर फेरीबोट ही हायब्रीड फेरीबोट, ताका खुबशे म्हणजे तो फर्स्ट अटेम्प्ट एक एक्सपेरिमेंट आशिल्लो। हांव येवचे पयलीं केल्ली ती पयलींचो जे हें आशिल्लें, हांव आयलो तेन्ना ती सोलर फेरीबोट येवं नाशिल्ली, फक्त आमी ते इनॉग्रेट केल्ली। सोलर फेरीबोट आमी खूब कडेन घालूनय पळयली, म्हणजे तशें आमकां हें मेळना। सोलर फेरीबोट बांदला पळय न्ही, तातूंत भितर व्हेहिकल्स वचना, कळ्ळें न्ही, तातूंत भितर तुजे 2 व्हिलर 4 व्हिलर वचना, ती फक्त पॅसेंजर आसा आनी फक्त पॅसेंजर चलना खंयच्याच रुटाचेर। सो आमी ती हायर करपाक पळयताले टुरिजमा खातीर, जे ट्युरिस्ट येतात ते तांकां फिरोवन हाडपा खातीर, पूण ते आमी टेंडर काडलो, ताकाय कोणाचो रिस्पॉन्स ना जालो। आमी ती फेरीबोट 2 म्हयने दुसरे कडेन चलोवनय पळयली, थंय रिस्पॉन्स ना जालो। सो आतां आमी पळयतात एक फावटी हायर करून जर कोणी घेता आनी ती फॉर वॉटेवर। गोंयच्या खेडेगांव वाठारात पारंपारीक शिगमो उत्सवाक पारंपारीक पद्दतीन सुरवात जाल्या। दरेक गांवांनी थळाव्या रिती रिवाजानुसार शिगमो मनयतात। दक्षिण गोंयच्या केपें तालुक्यांत ST समाज कामाधंद्या खातीर भायर गांवांनी रावन आसलो तरी लेगीत शिगम्या निमतान गांवांत येवन ह्या उत्सवांत वांटेकार जातात। गोकुळडे केपें हांगच्या पारंपारीक शिगमो उत्सवाक सुरवात जाल्या। मांडार नमन करून ही वर्सुकी कार्यावळ सुरू जाल्या। गांवचे वडील नागरीक सोयरू वेळीप हांणी ह्या विशीं अदीक म्हायती दिली। आमचो गोकोडे गांवचो शिगम्याचो मेळ आतां काल राती भायर सरलेले गांवांतल्यान, आयज पाडी आतां खेडे आसा वसोडी करून आयले, बारशे वयतले। दुसरे सायडीच्यान आनीक आमचो पंगड गेला इस्कोण, आउल्ला, वैजावाडा, श्रीस्थळ, मागीर तुजे चापोले, गुळ्यार अशें ते भोवन फाल्यां सगळे बारशे एकठांय जातले आनी फाल्यां रातचे गांव वचून मागीर परवां गांवां मांड पडप अशी परंपरा आसा। आनी ह्या हितून सगळे जाणटे नेणटे सगळे भाग घेता आमच्या शिगम्यान। आनी तो आतां तूं सांगले त्या भशेन स्कुलान सुटी आसना तरी आसतना भुरगीं उमेदीन येता आनी खुबशे गव्हर्मेंट जॉब आसूं बाकी जॉब आसले सो सर्विसीक लीव घालून मुद्दम शिगम्या खातीर घरा कडेन रावता। कारण हो सगळे आमच्या हितून आमच्या ST लोकांचे मदीं हो व्हडलो सगळो उत्सव शिगमो 2-3 दीस दुसऱ्या गांवांनी खेळचे पडटा। गांवांनी वचून जशें तूं पळयलें तशें गांवांनी खेळटा। सो परत आपल्या गांवां वचून मागीर मांड म्हणपाची परंपरा आसता। मांडाचें उदक न्हांवलें की शिगमो काबार जाता आनी मागीर जात्रेची जात्रा सुरू जाता। जात्रेंतल्यान मागीर शिगमो काबार जाता। महाराष्ट्र विधानसभेत राज्याचे अर्थमंत्री ह्या नात्यान उपमुखेलमंत्री अजित पवार हांणी काल 2025-26 ह्या वर्साचे अदमासपत्र सादर केले। नागपूर ते पत्रादेवी ह्या शक्तीपीठ महामार्गा खातीर भरीव अर्थीक तरतूद केल्ल्याची माहिती अर्थमंत्री पवारांनी आपल्या अदमासपत्रकीय उलोवपांत दिली। हो महामार्ग वर्धा ते गोवा मजगती आशिल्ल्यान महामार्गार येवपी सगळीं धार्मीक थळां महामार्गान जोडटले अशें तांणी स्पश्ट केलें। वर्धा जिल्ह्यातील पवनार ते सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील पाथरादेवी हा 760 किलोमीटर लांबीच्या 86,300 कोटी रुपये किमतीच्या महाराष्ट्र शक्तीपीठ महामार्गाच्या भूसंपादनाची कारवाई प्रगतीपथावर आहे। म्यानमारात अडकून पडिल्ल्या 283 भारतीयांची भारत सरकारान सुटका केल्या। आकर्षक नोकऱ्यांचे हावेस दाखवून भारतीयांक सायबर गुन्यांवकारी कामात अडकवपी टोळयेन ह्या भारतीयांक फटोवन म्यानमारात व्हेल्ले। म्यानमार आणि थायलंडातल्या भारतीय दूतावासांनी थळाव्या अधिकाऱ्या वांगडा संपर्क साधून भारतीयांची सुटका केल्ल्याची माहिती विदेश मंत्रालयाच्या सुत्रांनी दिल्या।
छत्रपती संभाजी महाराज हांची आयज पुण्यतीथ। धर्मांतर केल्यार जीवनदान दिता अशी अट औरंगजेबान महाराजांक घातिल्ली, मात भयंकर अत्याचार सहन करूनय स्वातंत्र्य आणि धर्माच्या रक्षणा खातीर बलिदान दिवपी संभाजी महाराज प्रखर राष्ट्रभक्तीचे प्रतीक आसात। भारताच्या दादल्यांच्या क्रिकेट संघान ICC 2025 सर्तीत मेळयल्ल्या दणदणीत जैताच्या फाटभुंयेर टपाल विभागाच्या महाराष्ट्र मंडळान काल एका खासा कॅन्सलेशन स्टॅम्पाचें अनावरण केलां। मुखेल पोस्ट मास्टर जनरल अमिताभ सिंग हांणी ह्या स्टॅम्पाचें अनावरण केलें। भारत आणि न्यूझीलंड मजगती जाल्ल्या ह्या प्रतिश्ठेच्या सर्तींत भारतीय पंगडान केल्ल्या दिमागदार जैताच्या गौरवा खातीर ह्या स्टॅम्पाचें अनावरण जालें। ICC म्हळ्यार आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिशदेन टीम ऑफ टुर्नामेंटची घोशणा केल्या। तातूंत 6 भारतीय खेळगड्यांचो आस्पाव आसा, मात तातूंत भारतीय कर्णधार रोहित शर्माक सुवात मेळूंक ना। विराट कोहलीचो ह्या पंगडांत आस्पाव आसा। सगळ्यांत चड धांवड्यो करपी फलंदाजांच्या वळेरेंत कोहली 5व्या सुवातेचेर आसा। श्रेयस अय्यर, यष्टीरक्षक फलंदाज KL राहुल, फिरकी गोलंदाज वरुण चक्रवर्ती आणि जलदगती गोलंदाज मोहम्मद शामी हांचो पंगडांतल्या 11 खेळगड्यांत आस्पाव जाला। अष्टपैलू खेळगडो अक्षर पटेल हाका 12वो खेळगडो म्हूण वेंचून काडला। भारतीय हवामान खात्याच्या गोंय विभागान राज्यांतल्या वाडट्या तापमाना खातीर येलो अलर्ट आनी 2 दिसां खातीर वाडयला। उत्तर आणि दक्षिण गोंयांत कमाल तापमान 37 ते 38 मेरेन वाडपाचो अदमास उक्तायला। गोंय ते गुजरात दर्यादेग वाठारांत तापमानात फुडले 3-4 दीस वाड आसतली अशें भारतीय हवामान खात्यान स्पश्ट केलां। दनपारां 12 ते 3 ह्या वरां मजगती अधीक तापमान आसतलें अशें हवामान खात्यान कळयलां। आणि आता पळोवया आयचे तापमान। पणजी वेधशाळेन कळीत केला त्या प्रमाण आयचे चडांत चड तापमान 34.4 अंश सेल्सियस आणि उण्यांत उणें तापमान 23.5 अंश सेल्सियस इतलें नोंद जालां। आणि आता खबरो सोंपोवच्या आदीं परतून एक फावट मुखेल खबरो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांकां मॉरिशसांत राजकीय शिष्टाचारा प्रमाण उर्बे भरीत येवकार। भारतीय समुदाया वांगडा प्रधानमंत्र्यांची भेट। केंद्रीय घर मंत्री नित्यानंद राय हांणी लोकसभेत विदेशी स्थलांतर विधेयक केले सादर। विधेयकाक विरोध करून विरोधकांनी फाटी घेवपाची केली मागणी। आगामी अदमासपत्रकीय अधिवेशनाच्या फाटभुंयेर मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी वडील अधिकाऱ्यां वांगडा अर्थीक परिस्थितीचो घेतलो नियाळ। लाभार्थ्यांक थकबाकी बेगोबेग दिवपाची केली सुचोवणी। पर्य मतदारसंघातल्या वेगवेगळ्या उदरगतीच्या कार्यावळींत आमदार देविया राणे हांच्या हस्तुकी जाली सुरवात। थळावे लोकप्रतिनिधी आशिल्ले हाजीर। आणि खेळांत ICC क्रिकेट परिशदेन टीम ऑफ टुर्नामेंटची केली घोषणा। विराट कोहली सयत 6 भारतीय खेळगड्यांचो आस्पाव। पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आता तुम्ही सामाजिक संकेतथळाचेरूय पळोवंक शकतात। ते आमच्या X हँडल @DD न्यूज पणजी, फेसबुक पेज DD न्यूज पणजी आणि यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर पळोवंक शकतात। तशेंच DD चॅनल आता टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 97 आणि डिश TV चॅनल क्रमांक 1228 चेर पळोवंक शकतात। आणि इतल्यान हे खबरापत्र हांगाच सोंपता। परतून मेळ्या फाल्यां सांजे 4 वरांच्या खबरापत्रांत। तो मेरेन नमस्कार।